मोगाच्या बाबा भणीनो आमी आज दोनी वाचपां चिंतन आयकोल्यांत आनी वाचपां आमकां कसलो संदेश दिता जायत. म्हाका दिसता एकूच तो म्हणजे देव आमकां केदींच सांडिना. आमी कसल्याच कश्टांत आसूं, दुखांत आसूं वा कालोखांत आसूं, हे वेळार आमी देवाक उलो मारल्यार आनी मागल्यार देव आमकां सांगात दिता आनी आमचे कोश्ट दूख पयस कोता आनी आमच्या जिवितांत नवो उजवाड हाडटा. पयले वाचपां आमी आयकल्या पावलीची खबर. पावल हे वेळार दुखांत आसलो, कोयदी आसलो. कित्याक जाय तो भियेन आसतना बरी खबर फोगोडटालो आनी ताचेच भाव जुदे भाव तांणी ताका कुयदीर घातलेलो. हे वेळार जेजू ताका सांगता भियेनाका, ह्या गांवांत जायते म्हजे इश्ट आसात ते तुजी सोडवून हाडटलेत. आनी तशेंच घडलें. पावल मागीर भियेन आसतना फुडल्या गांवांनी वचून जेजू उतर फरगोडून टाकलो. दुसरें वचपाक आयकल्या एक आवयची खबर. गोरबे जाली आवय दीस लागीं पावले उपरांत तिका खूब दूख सोंसू पडटा, कोश्ट आसतात. पूण भुरगो सजो आयल्या तेन्ना ती खुशाल बरी जाता. जेजूच्या जिवितांत अशेंच घडलें. जेजू आमच्या खातीर कुर्सार मेल्लो म्हण बापान ताका पुनर्जीवन केलो आनी अशें करून आमच्या जिवितांक एके भाशेन नवे उजवाड हाडलो. आमचे जिवीत सादतना जायते आमकां कोश्ट दूख सोंसूंक पडटात. जायते फावटी आमी कोंटेबळ जातात, उदास जातात. म्हणटा बापा देवा तूं खंय आसा ह्या वेळार, कित्याक म्हाका इतलें सोंसूंक पडटा. हे वेळार आमी शांत आसल्यार आमकां भितरलो आवाज येता, हांव तुमच्या जिवितांत आसा, भियेनाका, ह्या कोश्टांतलो तुका सुटका मेवतली. ही बरी खबर आमी आज कालसांत मनान दवरुया. आनी ज्या वेळार आमी दुखांत आसतात देवाक आमी उलो मारुया.